तुझ्या ह्या मंदिरात जमल्या भेटोंच्या बलिदान स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बेन नादात भक्तीनुर बेन मना मोगाळ बापय तू आमचो पाट आदार तुझो विघ्ना अनवान रक्षो लाभय सांगा तुझो सोम्या तुझ्या ह्या मंदिरात जमल्या भेटोंच्या बलिदान स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बेन नादात भक्तीनुर बेन मना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो. जेजू ख्रिस्त ते भोवमोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो 19વો आयतार संभ्रमूंक आमी ह्या सकाळींच्या वेळा ह्या देव तेंपलांत आसा. आयची देवस्तुती जेजू जिविताचो उंडो ह्या विशयाचेर नियाळ मुखारून व्हरता आनी हो जिविताचो उंडो न्हय मात्र आमी हांगासर सेवचो आमकां आत्मीक खण दिता बगाड आमचे सामाजीक कुटुंबाचे धार्मीक जिवीत जिवोवच्याकी आदार सकत दिता म्हूण आमकां कळयता. हे पवित्र येवक्रिस्त सेवची आमी येवक्रिस्तीक मनशां जावंक आपोवणी दिता. केन्ना आमी येवक्रिस्तीक मनशां जाता तेन्ना आमी पवित्र आत्म्याक वा देवाकच दुखोवंक वचना म्हणून सांपावलो सांगता. आमच्या जिवितांत जायते येवक्रिस्त आमी संभ्रमल्यात. थोडे हरी एका दिसा हरी एका आयतारा हरी एका ब्रेस्तारा हांगासर पूण जायते पोटी आमी येवक्रिस्तीक मनशां जावंक सुकलेल्या खातीर सुमेलकचें भोगसणें मागया. नितळ काळजान आनी मनान ह्या हांगासर जेजूक भेटोवंक आमकांच आमी तयार करया. पत्कची दूख धरून सुमेलकचें भोगसणें मागून सांगता म्हणया हांव पत्के सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो उजगणे वसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पत्कां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसून बगेवो सदांच अवकार मरये आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकळूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थूया ऑगस्टाच्या 13 तारखेर कैद्या सेवेचो प्रिझन मिनिस्ट्री इंडिया हाच्या पात्रून संतांचें फेस्त ताच्या आदल्या आयतारा म्हणजे ह्या आयतारा भारतांत कैद्या सेवेचो आयतार म्हणून संभ्रमतात प्रिझन मिनिस्ट्री संडे ते देखून प्रत्येक जावन ह्या मिसवांत भाग घेतल्या सक्कड लायक धार्मीक आनी याजक पासतो मागया मंगळुरांत कर्मिलितांच्या हाताखाली हें मिसांव आसा जायते लायक आनी धार्मीक आसात तांचे पासत आमी मागया संगतच ह्या मिसांवाक जे कोणें तेसांवां दिल्यांत तांचे पासतो आमच्या वैयक्तीक तेसांव पासत ह्या वेळार मागया सरपदवेदारांनी ससनाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धैर्य घेता तुजो पवित्रत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक बळ आनी अशें तुवें बसयलें दायज आमी जोडिशें कर ही आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जे तनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना रायाच्या पयल्या पुस्तकांतले वाचप एलिया अरण्यांतल्यान एका दिसाची वाट चमकून गेलो थंय तो एका रुखा पोंदा बसलो आनी मरणाक आशेलो ताणें म्हळें सरेस्परा हें पुरो म्हजो जीव काड कित्याक हांव म्हज्या पुर्वजांक प्रास बरो न्हय तो आड पडलो आनी त्या रुखा पोंदा न्हिदलो पूण एक देवदूतान ताका आपडलो आनी ताका म्हळें उठ आनी खा ताणें आपण्या भोंवती दिश्ट घाली आनी ताच्या माथ्या लागीं इंगळ्याचेर भजलेली एक बकरी आनी उदकाचें आयदान पळयलें ताणें खेलें आनी तो पियेलो आनी उपरांत परतून आड पडलो पूण सरेस्पराचो दूत दुसरे बोटी आयलो आनी ताणें ताका आपणून म्हळें उठ आनी खा नातर वाट तुका भोव लांब जातली तो उठलो ताणें खेलें आनी तो पियेलो ह्या खणाच्या घटायेन तो 40 दीस आनी 40 राती होरेबाक सरेस्पराच्या दोंगराक चलोवन गेलो देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार श्लोक साका आनी पळया
सोमी कितलो स्वादीक गोड. साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादीक गोड. सरेस्पराक हांव सदांच दीन वाचतलों, ताची वाकण स्तुती कळनासतना म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सरेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक ओडवीक मेळटा हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. श्लोक. साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादीक गोड. म्हजे सवय मेळून सरेस्पराची कीर्त गाजया, ताका ताळ्यान आमी सक्कळ ताचें नांव हरसिया. सरेस्पराक हांव मेळूंक गेलो, तो म्हाका आयकलो आनी आयकून सर म्हज्या कश्ट अनवरांतलो म्हाका ताणें निवारलो. श्लोक. साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादीक गोड. ताचेर दोळे लावन रावतले संतोश बरी जातात, ताची मुखां मुळां लजेन केदीस भावनात. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उरो मारलो आनी सोरेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवरां आकांतांतलो ताका निवारलो. श्लोक. साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादीक गोड. ताच्या सेवका भोंवती वेडो घालन सरेस्परचो दूत तांकां राखता सांबाळटा. साकून पळया सरेस्पर कितलो स्वादीक गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस खरोच बागी. श्लोक. साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादीक गोड. सा पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसप. भावा भयणीनो, देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मन तुमी दुखयनाकात. कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाची म्हूण कळी जावचे खातीर त्याच आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारल्या. दुस्मानकाय, राग आनी क्रोध तुमी सांडा. हांकारी उलोवणें, निश्कुचार आनी एकामेकाची निंदा हें सगळें तुमी पयस करा. बदलाक एकामेकांतय दयाळायेन आनी कणवळायेन चला. क्रिस्त ते देवान तुमकां बोगसिल्यान तेचपरी तुमी उदार मनाची जावन एकामेकाक बोगसिया. तुमी देवाक चड मोगाचीं भुरगीं देखून ताचे सारके जावंक प्रयत्न करा. क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे पसत देवाक मानवल्ले सुहासीक बलिदान कसो समर्पण दिलो. तशेंच तुमी मोगान जियेया. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. जिविताचो उंडो म्हणटा सोमी, जो कोण म्हाका खाता तो ससनाक जियेतलो. Alleluia. 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. आपण सर्गिंतावन देवलोलो उंडो म्हूण जेजून सांगलें देखून जुदेव जेजूक पुरपुरूंक लागले. ते म्हणाले, हो जुजेचो पूत जेजू न्हय, हाच्या आवयक आनी बापायक आमी वळखनाव काय कितें? तर आपूण सर्गिंतावन देंवन आयला म्हूण हो म्हणटा जाल्यारय कशें? जेजून तांकां जाप दिली, तुमी एकामेका गुणगुण नाकात. म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशीं व्हडलें करीत कोणूच म्हजे सरशीं येवंक सकना. हांव ताका निमाणे दिसा जिवन उठयतलो. ती सुमेस्त देवालागचें खुद्द शिकतली म्हणून प्रावाद्यानच बरोवन घाला.
बापाक खान दिवन ताचे तावनूच शिकता तो हर एकलो म्हजे सरशी येतलो. तशें म्हळ्यार बापाक कोणेय देखला म्हूण न्हय. जो कोण देवातावन आयला ताणें एकल्यान मात्र बापाक देखला. सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण सत मानता ताका सासनीक जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यान मान्ना केलें तरी ते मोर्न पावले. पूण सर्गार्थावन देवून आयिल्लो उंडो तसलो न्हय. कोणी तो खायत जाल्यार मोडचो ना. हांव तो सर्गींतावन देवून आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मास. देवाचे उतर हे जेजू क्रिस्त ते भोवमोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, फाटल्या 2 आयतारांनी आमी जुआंवच्या 6व्या अध्यायांतलें वाचप वाचते आसा. आनी जुआंवचो 6वो अध्याय जेजू जिविताचो उंडो हाचेर आटापला. तुमकां कळीत आसा, पोरच्यांनी ताच्या वयल्या आयतारा जेजून 5000 लोकांक वाडल्लें घडीत. त्या उपरांत पोरच्या आयतारा आमी पळयलें जेजू आजाप केल्ल्या दुसऱ्या दिसाय जेजूक सोदून लोक ताचे फाटल्यान आयला. आनी जेजू म्हणटा, तुमी कित्याक आयल्यात म्हाका कळीत आसा. तुमी आयिल्ल्यात पोट भरून जेवंक. कित्याक काल हांवें तुमकां वाडल्लें आनी तुमी घट्ट जेवल्ल्यात आनी आतां तुमकां भूक लागल्या, त्या देखून परत्यान तुमी फ्री मील घेवंक आयल्यात. आनी असल्या संदर्भार तो कुडीच्या खाणांतावन तांकां आत्म्याच्या खाणा विशयंत शिकयता. आनी तो जावन आसा जेजू जिविताचो उंडो शर्माव. आनी तांतलो मुखलो वांटो आज आमी वाचलो. आनी हांगासर जेजू म्हणटा की हांवूंचो तो सर्गींतावन देवून आयिल्लो जिवो उंडो आनी हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. आतां कशें आमी जेजूक सेवचें, कशें आमी सासनाक जियोवचें आनी कशें आमी जें कितें खाता तशें आमी जावचें, हो विशय आमी समजूंक प्रयत्न करया. आमी जेवता खाता आनी आमच्या जेवणांत सत्व आसा वा न्यूट्रिशन आसा, पौष्टिकांश आसा. आनी हे न्यूट्रिशन, हे पौष्टिकांश आमच्या कुडीक सकत दिता, त्राण दिता. जर आमी बरें जेवण जेवता आनी आमी जेवच्या जेवणांत जे कितें आमच्या कुडीक मोतीक गरजेच्यो आसच्यो संगती आसात, सत्व वा न्यूट्रिशन म्हणटा, तेन्ना आमची कूड वाडटा, आमची भलायकी बरी उरता. जर आमच्या सेवच्या जेवणांत असले अंश नात, सदांय पेज जेवता जाल्यार आमची कूड अस्कत जाता. कित्याक कुडीक जाय पडटें त्राण, सकत अंश, सत्व मेळना. म्हळ्यार अर्थ कितें, जे कितें आमी खाता, जे कितें आमी सेवता, त्या भशेन आमी जाता. हे कुडीचे अंश जाल्यार
जेजूको येवकरिस्तान सेवचे आमी येवकरिस्तीक मनशां जावंक जाय कशें. आयच्या पयल्या आनी दुसऱ्या वाचपांत हाका जबाब मेळटा. मुठव्यान समजूंक प्रयत्न करया. सर्वेस्परा हे पुरो म्हजो जीव काड कित्याक हांव म्हज्या पुर्वजा प्रास बरो न्हय. सर्वेस्परा हे पुरो म्हजो जीव काड. कोणाचें मागणें हें मागणें एका प्रावाद्याचें. पळया पोरण्या तेस्तमेंतांतल्या एका श्रेश्ठ प्रावाद्याचें मागणें म्हजें जालें. म्हाका पुरो म्हाका एक पटी मरण धाड आनी म्हज्यान वाचूंक जायना आनी म्हज्यान सोसूंक जायना. भोव न्हू निबडिनो जेजू येवच्याकी सुमार 80-50 वर्सां आदीं एकलो राय आसलो. तो जावन आसा आहाब. आनी ह्या काळार कितें जालें गे म्हळ्यार ताच्या राज्यांत ग्रेस्तकाय वाडली आनी ग्रेस्तकाय वाडटना नवीं नवीं शहरां ताणें बांदलीं, रावळेरां बांदलीं आनी अशें ग्रेस्तकाय वाडटना धार्मीक जिवितांत थोड्या रितीची सडिलाय आयली. आनी ताणें एका सोबीत चलये लागीं तो काजर जाल्लो, जेजेबेल तिचें नांव. आनी ही कितें करता, एक अन्य धर्माची राणी ती आनी आतां इस्रायेलांत आयिल्ल्या वेळार ती तिचे सोवे तिच्या देवांकी हाडटा. आनी हो राय इल्लो अस्कत आसलो आनी राणी बळवंत आसली. आनी ही कितें करता की म्हळ्यार तिच्या देवाचें आराधन आतां इस्रायेलांत विस्तार अशें करता. इस्रायल एका देवाक आराधन करची परजा. आनी आतां राणयेक बोलोवन आनी रायाच्या प्रेशराक लागून हो लोक अन्य देवाच्या फाटल्यान वेता. आतां असल्या संदर्भार उपजल्लो राईच प्रवादीच एलिया. एलिया ह्या मुर्ती पुजेचें खंडन करता आनी अक्रेक ह्या बाळ देवांच्या प्रवाद्यांक सुमार 400 की सडिते आसले एक पंत आव्हान तो दिता. आकाश बंद करता, पावस येनाशें करता आनी अक्रेक ताणें दिल्ल्या त्या चॅलेंजांत पंत आव्हानांत सलवल्ल्या ह्या प्रवाद्यांक तो जिवेशी मारता. तुमकां कळीत आसा, एक बली तयार करता आनी तो म्हणटा की तुमच्या देवाक तुमी आपया. जर तुमचो देव देवून येवन ही बली स्विकार करता जाल्यार तुमचो देव करो म्हूण जाता. ते बोब मारतात सकाळीं तावन सांजे पर्यंत. देव येवना, बली स्विकार जावना. पूण एलियान बोब मारलेंच ताच्या देवान बली सकयल येवन बली स्विकार केल्ली आसा. आनी आतां सकट लोक एलियाचो देव, सर्वेस्पर देव, एकलोच नीज देव म्हणून पातयेता. आनी आतां हो आसल्या बाळदेवांच्या प्रवाद्यांक नाश करता. आनी आतां रागान बरली राणी कितें करता, ह्या एलियाचो जीव काडूंक ताची पाट धरणी येता. आतां असल्या संदर्भार हांगासर हें वाचप सुरू जाता आनी म्हणटा की एलिया अरण्यांत एका दिसाची वाट सुमकून गेलो. फाटल्यान राणी आसा आनी राणयेचें फौज आसा आनी आतां हो एकलोच आसा. ताचो जीव ताणें वाचोवंक आसा. आनी एक दीस अरण्यांत तो सोलोन वेते आसा वा धांवन वेते आसा आनी आखरेक कितें जाता, ताका पुरो जाता. कितलें म्हूण सोंसचें, कितलें म्हूण धांवचें, एक सुरो कितलें म्हणून झुजतलो. आनी त्या वेळार ताच्या अस्कतकायेक लागून, असायकपणाक लागून तो म्हणटा की देवा हें पुरो, म्हजो जीव काड, हांवें वाचून कांय फायदो ना. भोव न्हू निबडिनो, जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी असले उद्गार केल्ले नात गे. म्हज्यान जायना, म्हाका पुरो, एक पटी म्हजो जीव काड. न्ही मात्र उतर प्रायेक पावल्ल्या वेळार, उतर प्रायेच्या वेळार असलीं उतरां येवची सामान्य. पूण आमच्या चलत्या जिवितांत जायते फावटी कश्ट संकश्ट आमकां सोसूंक तांकां नातल्या वेळार, एका फाटल्यान एक सलवणी आयिल्ल्या वेळार, कितले मागल्यारय मेळनातल्या वेळार, मोग केल्ल्यांचो विश्वास दवरलेल्या व्यक्ती तावनूच विश्वासघात अनुभव करतना
खंडी जावन ह्या प्रावाद्याची उतरां आमचीं जातात. पूण ह्या प्रावाद्याक देवान दिल्ली जाप कितें? पळय तो आड पडलो आनी रूख आपोंदा न्हिदलो आनी तेन्ना ताका बरी न्हीद पडली आनी न्हिदेंत उठतना वा न्हिदे मदेंच देवदूतान ताका आपडलो आनी म्हळें ऊठ आनी खा, ऊठ आनी खा. आनी तो उडता आनी भोंवती दिश्ट घालतना ताच्या माथ्या लागीं इंगल्याचेर भाजलेली एक बाकरी आनी उदकाचें आयदान ताणें पळयलें. भोव निबडिनो, एलिया चॅलेंज येतावन कश्ट येतावन पंथ वतावन फळाफळ घेवंक पळयतालो. पूण कितें जाता? तो एका रूख आपोंदा न्हिदल्लो आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार तो देवातावन लिपोंक प्रयत्न करतालो. आदावानी हे कळीत आसा, पातक आदारलेंच तें देवातावन लिपलीं बोल्या पोंदा. हांगासर एलिया एका रूख आपोंदा न्हिदता, देवातावन पयस वचोंक तो प्रयत्न करता, पूण देव ताका सोदून येता. थंयसर आदावानी हे की देव सोदून आयिल्लो आनी देवान विचारलेलें आसा, आदाव तूं खंय आसाय? आनी हांगा सोलवनेंत आसल्या एलियाकी देव सोदून येता आनी ताका जेवण तो तयार करता. आतां जेवण तयार केल्लेंच तो उखलून व्हरून ताका होरेब दोंगराक दवरिना. कित्याक? एलिया होरेब दोंगराच्या पयणार आसलो आनी आखरेक आमी वाचता की 40 राती आनी दीस तो त्या काणाचे गटायेन बरोवन होरेबाक सर्वेस्पराच्या दोंगराक सोलोन गेलो. आतां एक दिसाची वाट मात्र तो सोलुल्लो आनी तितल्यारच ताका पुरो जाल्लें आनी ताणें आपणाचो जीव काड म्हूण मागल्लें आनी की 39 days ताणें मुखार वचोंक आसा. आतां देवान ताका खाण दिल्लेंच उखलून व्हरून होरेब दोंगरार दवरना. म्हणटच देवान ताचे तें आसलें कश्ट संकश्ट पंथावानां काडून उडोवनात, बगार ते सोसूंक ताणें त्राण दिलें. त्या देखून ह्या वाचपाच्या आखरेक आमी वाचता पळया, ह्या खाणाचे गटायेन तो 40 दीस आनी 40 राती होरेबाक सोलोन गेलो. भोव निबडिनो, सोमी आमचे तावन आमचे कश्ट संकश्ट काडून वरिना, बदलाक ते सोसूंक आनी त्या कश्ट संकश्ट तावनूच जैत व्हरूंक आमकां आदार तो दिता. तशेंच ताणें ह्या प्रवादी एलियाक केलें. तर येवकरिस्तीक मनशां जावचें म्हळ्यार कालें. येवकरिस्तीक मनशां जावचें म्हळ्यार आमच्या कश्टा संकश्टा वेळार आमच्या कुर्साची जडाई चड जाता आसतना देदेस्पर जावन निराशेन पडचें न्ही, बगार देवाचेर विश्वासून रावचें. जर आमचो विश्वास देवाचेर घट आसा तो आमकां न्ही मात्र भाजलेली भाकरी दिता, उदकाचें पिवणी दिता, मात्र न्ही मुखली वाट मुखलें पंथवान स्विकार करूंक फूड करूंक आमकां तो आदार दिता. देवाचेर बरोवसून जिवचेंच येवकरिस्तीक मनशां जावचें एक लक्षण. दुसरें आनी निमाणें, हाचें दुसरें वाचपाक आमी गेले जाल्यार सा पावलो एफेस घरांक बरोवन म्हणटा पळया, देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मौन तुमी दुखयनाकात. देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मौन तुमी दुखयनाकात. म्हळ्यार आमी देवाचें मौन दुखोवंक शकता. कशें दुखयता? पळया, एक भुरगें आवय बापायचें मौन कशें दुखयता? कशें म्हळ्यार आवय बापायन सांगलें उतर आयकनातल्या वेळार. हांगासर आमी पवित्र आत्म्याचें वा देवाचें मौन दुखयता केन्ना आमी देवान सांगलें उतर आयकना. कसल्या सर्व उतरांनी वा संगतींनी आमी देवाचें मौन दुखयता वा देवाक आमी बेजार करता. सांपावलो म्हणटा पळया, दुस्मानकाय, राग, क्रोध, हंकारी उलोवणे, निस्कुचाळ आनी एकामेकाची निंदा. सो संगती हांगासर सांपावलो उल्लेख करता.
आनी जर असले अवगुण आमचे थंय आसा जाल्यार खंयचे पुरा दुस्मनकाय, राग, क्रोध, हंकारी उलोवणे, निस्कुचाळ आनी एकामेकाची निंदा. ही सकड उतरां, सकड अवगुण आमच्या जिबेक संबंद जाल्ले. त्या देखून हें वाचप सुरू जावचे पयलें आमी वाचलें जाल्यार आयचें वाचप एफेसकारांक बरयलें पत्र अध्याय 4 वोळ 30. ताचे की पयलींची वोळ आमी वाचली जाल्यार थंयसर सांव पावलो म्हणटा की तुमचें उलोवणें एकामेकाक आदार दिवचें, उत्तेजन दिवचें जावंक जाय. आनी ताचे उपरांतली हांगासर ताणें उल्लेख केल्ल्यो संगती जावं दुस्मनकाय, जावं राग, क्रोध, हंकारी उलोवणे, निस्कुचार आनी एकामेकाची निंदा ह्या उतरांकच संबंद जाली, जिबेकच संबंद जाली. जर असले अवगुण आमचे थंय आसा जाल्यार सांव पावलो म्हणटा की आमी पवित्र आत्म्याचें मन दुखयता. जर असल्यो संगती आमचे थंय आसा जाल्यार आमी येवकरिस्तीक मनशां जावंक सुटल्या. त्या देखून तो कितें म्हणटा पळया, हाचे बदलाक एकामेका थंय दयाळेन आनी कनवळेन चला. क्रिस्ता थंय देवान तुमकां बक्षिल्यांत तशेंच तुमी उदार मनाची जावन एकामेकाक बक्षिया. बरीच सिंपल आनी प्रॅक्टिकल सजेशन्स सांव पावलो दिता. पातक करनासतना रावचें मात्र न्हय, पातक करनासतना हात बांदून वगेच रावूं येता. पूण सांव पावलो म्हणटा तुमी केन्ना अवगुण सांडूंक प्रयत्न करतात तेन्ना त्या जाग्यार शेगूण रुता करा. आनी शेगूण खंयचे म्हणी तो म्हणालो दयाळाय, कनवळाय आनी बोगसाणें आनी उदार मन. असलें जिवीत आमी जियेता जाल्यार म्हाका भोवन आनी भयणीनो आमी निजाकी येवकरिस्तीक मनशां म्हूण येता. जें कितें आमी खाता त्या प्रमाणे आमी जाता. जाय जाय जावंक तोच जेजू ह्या येवकरिस्तान परत्यान आमकां भेटचो ताच्या कृपेन आनी सक्तेन बरो. उबी रावया, आमचो बोवार्थ त्रिएक देवा थंय उक्त्यान पसारया. एकाच देवाक सत मानता, सर्पद्वेदार बाप तो, सर्गा आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणाळ, आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सत मानता. देवाचो एकलोच पूत तो, सर्व काळा आदी बापातावन जल्मला. देवतावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवतावन उपजल्लो खरो देव. तो देवतावन जल्मला ताका रोसूंक ना. बापाच्याच सैंबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासत आनी आमचे सडवणे पासत सर्गार तावन तो देवलो. आनी पवित्रत्म्या वरवीं ओंकार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंस पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकेपलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांचे निमिल्ल्यांचे मुन्सिपी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आजचो ना. आनी पवित्रत्म्याक सत मानता, ईश्वर आनी जीव दतारतो. बापा आनी पुता ताव निपजला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवादे वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदुतां वरवीं स्थापलेले सभेक सत मानता. पातकांच्या बोगसणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. पळोवन न्ही भयणीनो, आमकां आपोवणें आसा येवकरिस्तीक मनशां जावंक. आनी देवाचें उतर ही मिसांव आमच्या जिवितांत कशें जिवचें म्हणून आमकां विवरून सांगूंक लागलें. ह्या दिशेन आमी प्रयत्न करतना जायची कृपा तेच जेजू तावन आमी आतां मागून घेवया. मोगाळा बापा, बावार्थाची शिकोवन संवसारा परगट करच्या जबाबदारी घेतल्या पापा साहेबाचेर, बीस साहेबांचेर, एजाकांचेर तशेंच धर्मीक भाव भयणींचेर तुजी आशिर्वाद घाल. तांकां स्वार्थे परगट करचे उदार व्यक्ती कर म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी लोकांची सेवा करूंक तांकां लाभिल्लो अवकाश बऱ्यान वापरून
निस्वार्थी लोकांची राष्ट्रांची उदारगती खातीर वावरूंक आनी बरी योजना रुपीत करूंक तांचे ते उदार मन रस कर म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेज पिडेस्तांनी तांची पिडा सोसून व्हरोंक कृपा दी. उदार मनाची सेवा करतल्या कुटुंबाच्या सन्यांक दाक्तेरांक नर्सांक आनी हर एकांक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. जिवितांत विविध रितीन कश्टांच्या व्यक्तींक तशेंच एकसूटपणान सल्यांक तुजो पवित्र आत्मो लाभय. जिणेच्या कश्टां वेळार बाबाडसाणी नासतना बरवशा जियोंक तुजो आदार फावो कर म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. युवजनाचो आयतार आज संभ्रमच्या आमच्या समेस्त युवजनां तुका समर्पिता. समेस्त युवजनांनी तुजे कुशे प्रमाणे जियोंक कर. तांकां बरो फुडार लाभय म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बवर एकठांय जाल्या आमी सर्वांनी एवकरिस्ताचे बोड उदार मनाची आनी एका काळजाची जावन तशें उदारपणाचे हर एक वणटी व्यक्ती जावन आमच्या सर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी बोर आमच्या कसकी ते सव पासून आमी मागया. प्रत्येक जावन फाटल्या दिसांनी पावसा आवरा वरवीं वायनाड असल्या जाग्यांनी कश्टांक सांपडलेल्या अंतरलेल्या लोकां पासून तशेंच निराशीत जाल्ल्या लोकां पासून मागया. तांकां परिहार मेळच्याक भलायकी बरी उरच्याक नव्यान तांचें जिवीत तांणी जियोवच्याक जाय असो आदार मागया. राष्ट्रामध्ये झगड झुजू सुरू जावची लक्षणां दिसतना प्रत्येक जावन इराण आनी इस्रायलमध्ये तशेंच रशिया आनी युक्रेनमध्ये जावचें झुजू अखेर जावन शांती स्थापन जावचे खातीर मागया. सर्गींचे बापा तुजे उजीर आमी दवरलेली मागणी तूं दयेन स्विकार कर. जिणेच्या कश्टा वेळार तुजेर पातयणी दवरून बरोवशान जियोंक आनी युक्रिस्तीक मनशां जावंक आमकां तुजे कृपेन बर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. Untungi Baba Undo Goanso Dakaros Kal Sintlo Folancha Vavraso Sarva Samche Aspetaita Undya Vaina Sove स्वीकार कर माता बापा तुझी भुरगी ओपून तुगे बापा उंडो गोवांसो Dakaros Kal Sintlo Folamcha Vavraso. Bawun निबडिनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता तसलें जावून मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या दावान सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकुळतीन तुमच आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणे संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व कळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आसा तें सगळें तुवें रचलाय वेळ काळ सगळें तुवें सतारायल्याय पूण मनशाक तुज्या सारक्यासो रचलोय आनी आख्या प्रितमेचो आनी आख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातान अधिकार घालोय आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं तुजे जाणवयेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मिता वाकणू तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दिता तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता Pavit, 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 dălbaranso सर्वेस porto. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवात भूसर्गी तुकाचे भूसर्गी तुकाचे भूसर्गी तुकाचे भूसर्गी तुकाचे सर्वेस पौराचे नावे येता ताकाचे भूसर्गी तुकाचे भूसर्गी तुकाचे भूसर्गी तुकाचे भूसर्गी तुकाचे बापा करूस्त पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोमया वरवीं पवित्रत्मेचे सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेंती तावन अस्तिमते पर्यंत तुका एक निर्मळी बटवणी करच्याक एक काशा परजा तुजो मेत आसाय देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी तेच पवित्रत्मे वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समरमताव तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेच परी जेवण जाता आसतना एक काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bavarta so good purgatoria Somya Jesu तुझे मरण आम्ही समर्पता तुझे पुनर्जीवन पोळ आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता बापा आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो त्याच्या अनंत बरेत पुनर्जीवनपणासो आनी सर्गार चडण्यासो आनी भक्तीपणी उडास करता तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजे इश्टगात जोडल्या
तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान बोर आनी जेजू सोबे एक कूड आनी एक आत्मो जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवान अवंकार मरयेच्या भाग्यवान जुजे तिच्या पतीच्या तुज्या भाग्यवान धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षींच्या आनी सुमेस्त भक्तां बराबर तुवें विंचून काडलेल्या दायजान आमकां वांटो मेळो. तांचे विणवणे सुवादार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बली वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळे संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुजे साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाच्या, पिटर पौल आमच्या गवळी बापाच्या संगता, पवित्र सभेच्या सुमेस्त आनी गवळ्या आनी मणयाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रितिमोगान तीर कर. तुजे वचीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसाराची पडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टगतींत अंतर दिल्या समेस्त ह्या संवसारांत अंतर दिल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बागून सत्संग सदस्य आमकां बरो आसा. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताजे उदेशी सगळे बरे वस्तू तो वांटून संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजूंचे केले मागणे भक्तीपणान मागया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदारका कोळतीन सरपातकेंतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. सुमी जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन कोटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. हे शेळीच्या जेवणाक आपण लाभलेली सुभागी. सम्या, तुजे पितरांचे म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास
तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. नाव तुजे वाकणटा गावून गीता महिमेची. कित्याक तूं बरो आनी विश्वासी, मोग तुजो करो आनी मैपासी. गायता काळीज म्हज्या तोंडांतले हर प्रार्थन तुवें आयकले, म्हाका सांबाळ धरले. उलो तुका मारताना तुवें म्हाका कांदिले, काळीज धैर्यान भरले. सगळ्या काळजांत म्हज्या तुका हांव दीन वाचता. तुज्या दुतां उजीर कीर्तन तुजे गायता. सर्वेस पोरा, सर्वेस पोरा, गायता काळीज मोजे. सर्वेस पोरा, होगळेक तुजी. नाव तुजे वाकणटा गावून गीता महिमेची. कित्याक तूं बरो आनी विश्वासी, मोग तुजो करो आनी मैपासी. गायता काळीज म्हजे. सोम्या, म्हाका पुरो म्हजो जीव काड म्हूण एलियान मागलें. देदिस्पर जावन निराशी जावन आज म्हज्या जिवितांत खंयसर हांव चलवलां, खंयसर हांव निराशी जालां, खंयसर काळोगान सांसपता. कुटुंबा संबंधान, एकामेकाच्या संबंधान, बिझनेसांत, म्हज्या अवगुणांत, देवा मदल्या संबंधान,
देवान एलियाची पाट सोडली ना. ताणें भाजल्ली बकरी दिली, कोपांत उदक दिलें. जेजून युक्रिस्त दिलो. आमच्या काळजांत तो आयला. बकरेन आनी उदकान एलिया 40 दीस आनी 40 राती होरेब दोंगराक चलोवन गेलो आनी थंय देवाचो अनुभव ताका जालो. जेजून ताच्याच मांसान आनी रक्तान आमकां आतां पोसला. त्या धैर्यान, त्या सक्तीन आमची चॅलेंजीस, आमचे समस्ये फुड करूंक ताणें सक्तीन भरला. अर्घा दिवया. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळो आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमी थिरायेंची येवं. हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नावे. एक घडी बसा. भोवन आनी भणीनो, ह्याच मंगळारा हांगासर सेव्या प्रिजन मिनिस्ट्री इंडिया कैद्या सेवेचो जुबलेयो आमी समरमता. सुमार 25 वर्सां आदीं कर्मेलितांच्या हाताखाल जैलांत आसच्या कैदींक वचून भेटचें, तांकां कावन्सिलींग आनी हेर आदार दिवचो. तशेंच थंयसर जायते निरापराधी आसात, तांकां कानून सहाय दिवन सोडोवचें. मात्र न्हय तांच्या घरांक भेट दिवन तांच्या कुटुंबाच्यांक धैर्य सांगात दिवचो, तांच्या गरजांक पावचें एक विशेष मिसांव चलते आसा. आनी हाचो रुपयाळो जुबल्यो, सिल्वर जुबली ह्याच मंगळारा दीस हांगासर चलता. सकाळीं 9 वरार मिसाचोवें आरंभ जाता. आमचे दियेसीसचे गवळी बाप आदले आनी आतांचे, तशेंच शिवमोगा दियेसीसचे गवळी बाप हांगासर आसतले. तुमकां ह्या संभ्रमाक आमी मोगाचे आनी वत्तायेचें आपोवणें दिता. ब्रेस्तारा दीस आमी मोरयेच्या स्वर्गवरणाचे दाबाजो संगतच आमच्या भारत देशाचो स्वतंत्रोत्सव संभ्रमता. तो ब्रेस्तार म्हणटना हर एका ब्रेस्ताराचे भशेन 9 नोवेनाची मिसां हांगासर आसात. सकाळींच्या दुसऱ्या मिसा उपरांत सुमार 8:30 वरार बावटो उबोवचें एक मोठवें कार्यक्रम आसा. तुमकां ह्या संभ्रमाक स्वागत. देव बरें करूं. निमाणे बेसवा खातीर उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धडता. तुवेणे देवाचे मंदिर मनशा पुताचे, सुंदर दोणू सल्ल्याचे बलगणत्म्याचे. नावा तुहे सृष्टेचे भंडार भरपूर कृपेचे, अंकारांतच्या पाक्यान तू नेगीर वाक्याचे. माय तुजो उपकार बावुट्टा, नाव तुजे संसार गाजयता. मागून धड माये मागता सर्गीचे बेसा. माय तुजो उपकार बावुट्टा, नाव तुजे संसार गाजयता. मागून धड माये मागता सर्गीचे बेसा. मोगाळ पुत्राक सोवे, अवकार मरी आशीर्वाद दिव आमकां.
घेवन कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.